सरपंच सांगा आज जे तुम्ही येयल्ले त्याचे कितें कारण आसलें आनी तुमी कितें पळयलें? आयज आमी आमकां कंप्लेन येयल्ली आमकां ग्रामस्थांक वचून की हरंबला तशें हिल कटींग बीन चालू आहा, कन्स्ट्रक्शन बीन चालू आहा म्हणून आमी आतां बघपाक खातीर येयल्ले आमी तर हांगा कितें दिसलें तुमकां? की हिल कटींग बीन केलें आनी फेन्सिंग बी चालू आहा, तर वायरी बीन घालून तेंच्यानी पोल बीन घातला तेंच्यांनी, परमिशन बीन कांय पांच्यानी दिवंक ना तेंकां. आतां हेच्या फुडें आमी फक्त एक्शन घेतलो तसो. आनी कितें वयल्या डिपार्टमेंटासून कितें परमिशन मेळ्ळें अशें तुमकां कितें केलां? ना आमकां आतां कांय येवंक ना. झाडां कटिंग केल्या की बुश कटिंग जाल्या? आतां कशें आहा, बुश कटिंगय केलें दिसता, झाडांय मारल्या तेंच्यांनी, धाकटी धाकटी झाडांय मारल्या तेंच्यांनी, ना न्हू दिसता तेजेर. आता फुडली एक्शन कितें आसतली तुमची? आतां फुडली एक्शन म्हटल्यार आतां तेंकां बघता आमी, चॅक करता पयलीं कितें आहा ते फुडें जे डॉक्युमेंट बी, मागीर सांगता तुमकां. प्लॅन ऑफ एक्शन कितें आसतली आता? आमचो प्लॅन ऑफ एक्शन हेजेर आमी फर्स्ट ऑफ ऑल आयडेंटिफाय करतले कोण कोण मनीस येता जाल्यार आमी पुलिसाक बरयतले की आयडेंटिफाय करपाचें की हे कोणी केला. ही बुश कटींग एज पर फॉरेस्ट एक्ट म्हणटा फॉरेस्ट ऑफिसर्स, बट आमी हांगा पळयल्या की एन नंबर ऑफ ट्रीज जे मेडिसिनलूय आहा आनी जे फॉरेस्टाचे आमचे एन नंबर ऑफ ट्रीज कट करून पळय आख्खी पाखरी केल्लेली आहा, तुमी आमच्या फाटल्यान पळयता आख्खे फेन्स केल्लेले आहा, जाल्यार तेजेर आमच्या कडल्यान कोणाची परमिशन ना कोणा कडल्यान तेजी परमिशन आमच्या कडल्यान ना, आमच्या हितून ना. चवथेच्या बोवाळान तेंच्यांनी कितें केलां जाल्यार आमी तेजो सारको आमची जे इकोसिस्टम आहा पळय ते सारको डिस्टर्ब करता जाल्लो गांवाचो, आख्खो गांव ग्रामस्तूय बेजारलेले आहा. तर आमी तेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले आनी हेज्या फुडें सुद्दां ह्या जे एरिया आहा पळय तेजेर कांयच आनी परमिशनां येवपाक दिवपाची न्हू म्हणून आमी सगळे डिपार्टमेंटाक कन्सर्न डिपार्टमेंट्स जे लागता, जे फॉरेस्ट म्हण, TCP म्हण, आमचे लँड एंड रेव्हेन्यू म्हण, इवन पोलिसांक आमी लेटर करतले की आयडेंटिफाय करून हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाची. आनी इवन आमी सुद्दां तेजेर आमचे हितून रेकॉर्ड्सात दवरतले की अशी हे कारवाई आमी केल्लेली आनी तेजेर हेच्या फुडें हेन्सफोर्थ आनी कांय परमिशनां हे करपाची न्हू तेजेर. आनी तेज्या भायर विदावट परमिशन हे ऑलरेडी हायकोर्टांनी आमच्या गांवांत ऑलरेडी चालू आहा. हायकोर्टान आमच्या गांवांत अशें केल्लेलें आहा की आमचेर बडी म्हणून आख्खे गोंयाक तेणी लेसन दिल्लो आहा. सो वी डोंट वॉन्ट टू सेट एक्झाम्पल फॉर सच कायंड ऑफ रॉंग एक्झाम्पल्स. आमी एक्झाम्पल वापस जाल्यार आमी इवन आमचें एक्शन चालू आहा, सगळे जे इलिगल स्ट्रक्चर्स आहा तेंचेर आमचें चालू आहा. सो वी आर नॉट प्रमोटींग, village panchayat Arambol is not promoting this illegal structures or illegal any kind of illegal businesses. So आमचं स्ट्रेट मॅसेज हा अख्खे गांवाक अख्खे गोवा की वी आर नॉट प्रमोटिंग आनी हेजे कोण करता ते आमी स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले. हाच्या खातीर तुमचेर कोणाचो दबाव किंवा प्रेशर बी असो? दबाव बी असो कोणाचो कांय ना. आमचो आमदार आमकां सपोर्ट करता, आमदारान सुद्दां आमकां हे दिल्लेलें की तूं फुडें सर आनी तुमी कितें आहा तें, आनी कोणाचो असो आमचो दबाव ना. पंच मेंबर सुद्दां आमचे सगळे सपोर्टीव आहा आनी कसो कितें आहा तो कायदेन कितें आहा तें करा म्हूण सांगला. जाल्यार दबाव म्हाजेरूय ना पंच मेंबराचेरूय ना. म्हाजे हिसपान तुमी पंच मेंबर नोटीस मारतले आमी आनी जाय जाल्यार आमी तेजेर बोर्डूय लायतले. आमी पोलिसाक बरयतले आमी तेजेर आमी नोटीसूय मारतले की स्टॉप नोटीस तेजेर मारतले आनी एक बोर्डूय मारतले की आतां पावस पडटा झाडांत कोण ना पण तेजेर बोर्ड मारतलो. आनी इवन आमी नोटीस हे जे 114 कोण कोण लागला पळय तांकां सुद्दां आमी तेंचे एड्रेसीस फायंड आउट करून तांकां ट्राय करतले तांकां लेटर पावोवपाचें. आत्माजी सर हे जे कितें उलयल्यात त्या प्रमाणे आज खरी गोष्ट आसा की आमी सगळ्यांनी आज पंचायती बरोबर जे जॉयंट इन्स्पेक्शन जाला त्या इन्स्पेक्शनाक आज आमी सगळ्यांनी हांगासर आमचे ग्रामस्थ जे सगळे जमल्यात तेंच्यांनी भाग घेवन आज आमी सगळी पाहणी केली. तेतून आमचे फॉरेस्टाचे तेंचे जितेंद्र नायक म्हणून तेंचे ऑफिसर असले आणि अशें करून आमी सगळे जाण आयज ते सगळो जो बेल्ट आसा तो सगळो कंप्लीट बेल्ट चेक केला. त्या प्रमाणे थंय अशें दिसून येयला की सगळी झाडां थंय तोडलेली आसात आनी तो सांगता की ते फॉरेस्ट ऑफिसर जो आसा तो सांगता की ते बुश कटींग आसा तेचेर ऑफेन्स आमी करूंक शकना. ताका ती एक ठरावीक घेरी आसता ती सेंटीमीटर अमके तितली ती येवपाक जाय, ना जाल्यार आमच्यान ते करपाक जायना. पण म्हाज्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे जावं आमच्या म्हायती प्रमाणे की बुश कटींग सुद्दां करतलो जाल्यार ताका परमिशन जाय पडटा, जावं फानिये सुद्दां मारतलो जाल्यार परमिशन जाय पडटा. ह्यो सादारण कायदो आमी राजेंद्र आर्लेकर फॉरेस्ट मिनिस्टर आसलो त्या टायमाचेर फोंडा मार्केटिंग फेडरेशनाचो एक प्रोजेक्ट येयल्लो आनी त्या फेडरेशनाच्या प्रोजेक्टान अशीच बुश कटींग जावं हे आमचे क्लिनींग चलताले त्या टायमार तेंच्यांनी तो प्रोजेक्ट थंय बंद घातलेलो. ही आमकां एक सादारण म्हायती आसा त्या टायमार. म्हणजे आमकां इतली कल्पना आसा की त्या टायमाचेर ह्यो बुश कटींग सुद्दां करतलो जावं कितें करतलो झाडां फानिये सुद्दां मारतलो जाल्यार ताका परमिशन ही जाय पडटा. आतां ताका हांवें विचारलें की बाबा रे तूं जें पळय आतां हें पळय बुश कटींग म्हणटा हाका परमिशन कितें घेतलां तेंच्यांनी पार्टीन त्या तर ना म्हणटा तो परमिशन घेवंक ना.
आणि हे सगळी जी झाडां आसा ती वेगवेगळ्या तरेची वड आसा आणि कितें रुमड आसा अशें जायती जंगल झाडां जंगली झाडां सगळीं थंय आसात आणि ती झाडां सगळीं तोडलेली आसात आणि तेका लागून हे कोणाच्या तरी आशिर्वादान हे चलता अशें आमकां दिसता की कितें तरी इन्फ्लुअन्स असल्या शिवाय कितें सपोर्ट असल्या शिवाय कोण अशें इतलें डेरिंग करूंक शकना आणि इतलें हें सगळें केल्लें आसा आणि तेंच्यांनी हे चवथीच्या कालच्या बोवाळान हे सगळें तेंच्यांनी झपाझप ती झाडां सगळीं तोडून उडयल्लीं आसात तेन्ना जे एनवायरमेंट आमचें पर्यावरण जें आसा हें आमी जपपाची गरज आसा पर्यावरणाक हानी जावं उपकार ना आणि तेका लागून आमी सगळे जागरूक नागरीक जे आसा ग्रामस्थ हे ह्याच्या फुडें आमी असले खपोवन घेवचे ना कितेंय जरी थंय कितें करपाक येयलें अशें इल्लिगल जाल्यार आमी थंय वगी बसचे ना कित्याक हेचो धोको सगळ्या गांवच्या लोकांक ह्या वाड्यावयल्या लोकांक सगळ्यांक आसा तेन्ना आमी इतले सरकाराक सांगूंक सोदता हेचेर ताबडतोब तुमी एक्शन घेवची आणि हे स्टॉप करचें. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आयज जे पंचायतीच्या आणि फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या अंडर आमच्या वयर जे सगळे एक रान आसा त्या रानान चवथीच्या पिरियडान जो एक बेल्ट एक 2-3 मीटर विड्थीचो असो क्लियर केला आणि तो क्लियर करतना तेंच्यांनी इंटेन्शन आसा की आमी आत्ता फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या त्यांच्या नॉर्म्स प्रमाणे तेंच्यांनी तेंचें म्हणणें आसा की तेंच्यांनी बुश कटिंग केल्या पण सगळ्या वाटेक आमी सगळ्या लोकलांनी जी झाडां आसात जेंची गर्थ 30 सेंटीमीटरपेक्षा जास्ती आसा अशी सगळी नोंद आमी आमच्या कडेन दवरल्या आणि ह्या आमच्या नोंदीची सगळ्या डिपार्टमेंटान फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नोंद घेवपाची. आमच्या ल्हानपणा पासून ह्या सगळ्या जंगलान आमच्या गाय आमची मारलेली अशें आमचे आई वडील आमकां सांगता की वागान गाय मारली वासरू मारले अशे अनेक घटना घडल्या. त्यामुळे हो जो बेल्ट आसा तो अतिशय सेन्सिटीव बेल्ट आसा इन टर्म्स ऑफ बायोडायवर्सिटी. इतके सगळे थंय आसा आणि आत्ता हालीं ह्या 2 महिन्याच्या पयलीं फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानच एक लेपर्ड हैसर धरलेले सापळो अशे अनेक गजाली जाल्ले आसात. एका बायन वाघ आणि तेचे बछडे पडलेले ते सोडलेले आसा. हे फाटल्या ह्या 2 वर्सांतले गजाली आसात. त्यामुळे इतको सेन्सिटीव झोन आसा आणि ह्या सगळ्या झोनाचो आमकां सगळ्यांक जो आधार मेळटा त्या सकयल जे आमचे सगळे आसा सगळे पोपळी आसा नारळ आसा आणि ह्या सगळ्या नारळ पोपळींक आमकां जें पाणी आसा ह्या डोंगरान सांठयल्लें पाणी सगळें आमकां हय उपलब्ध जाता. प्रत्येकाच्या घरान एक पंप आसा प्रत्येकाची बांय आसा. म्हाका दिसता हे जर सगळे सरकारान ठरयला त्या प्रमाणे जाल्यार हो जो सगळो रिजर्वायर आसा पाणयाचो तो नश्ट जालो जाल्यार आमकां हे जीवन जगपा खातीर जें पाणी आसा तें पाणी उपलब्ध जावचें ना. हेची सरकारान प्रत्यक्ष येवन पाहणी करची ह्या सगळ्या सकयल बेल्टान जे काय आसा ते. आणि जर हो सगळो येदो मोठो परिसर इतके लाख स्क्वेअर मीटर जमीन जर एकाच फावटी जर आसत सत्य परिस्थिती आमकां दिसता कॅमेरो केव्हाच खोटो बोलना तर त्याचेर सगळ्या सरकारान विचार करचो आणि आमी सगळे जे जमले त्या सगळ्यांक ह्या निसर्गाचो आनंद घेवपा खातीर जे पर्यटक येतात त्यांच्या खातीर काहीतरी आमी जतन करतले फुडल्या पिळगे खातीर अशी एक आमकां सगळ्यांची कळकळीची विनंती की त्या दृश्टीन तुम्ही सगळ्यांनी त्याचेर विचार करचो. धन्यवाद. पंचायतीच्या हेचे म्हणजे तुमच्या हायरपान तुमकां हे केल्ले की हरमला ह्या ते कितें आहलें आर्यो पण आमचे अशें आहा पंचायती बरोबर इन्स्पेक्शन आहा तेन्ना तूं सायडीर व्हर तेंचे बरोबर आनी कितें आहा ते पळय म्हणटा. कितें फायंडिंग्स मेळ्ळे तुमकां? फायंडिंग मेळ्ळे म्हणजे बारीक बुशीस तेंच्यांनी ते कट केल्ले आहा आनी उबी स्टँडींग झाडां तेंच्यांनी तशी सांडलेली मोठी मोठी झाडां आहा ती तशी उबी दवरलेली आहा तेंच्यांनी. तुमचें परमिशन लागता बुश कटिंग किंवा इतर ट्री कट केल्या तेका खातीर? ट्री कटिंगेक परमिशन लागता. थंय ट्री कटिंग जावंक अशें म्हणटा तुमी? ते मोठे झाड भितर एकूय ना म्हणजे आमचे हितून बसतात तसले झाड आमकां एकूय मेळना. बाकी ती उबी आहा बारीक बारीक घातल्या तेंचे. हो स्ट्रेच कितलो लांब आसा? सादारण हे 1.5 किलोमीटर. हय सर 1.5 किलोमीटर ते जी रानांतली जनावरां ती तुमकां लागतात तर तेंचो एक्सेस बंद जाला हो दिसता तुमकां? यो जावप तांकां उदक पाणी पावपाक येवपाक न्ही? हय ते जनावरां भितर गांवठी आमची गायी बी आहा ती त्या रानान वयताली पयलीं. आनी रानटींचो कांय हे जातलो तांकां इफेक्ट पडूंक शकता? आतां सबंद क्लियर करीत जाल्यार पडोंक शकता. म्हणजे तार मारल्या तेचो? तार मारल्यार ते हांव ओके. पण एक भितर सिद्ध आसा की जे फेन्सिंग केला
थंयसरली झाडां बुश कटींग सगळें मारून तेंच्यांनी फेन्सिंग केलां अशें दिसता तुमकां थंय? ना ते पयली ते हे फेन्सिंग केल्या ती पयली केन्ना तरी केल्या कशी दिसता. झाडां मारल्यात ती हे आता क्लियर केला ते हाली पण जी फेन्सिंग जाल्या ती ट्री कटींग करच्या शिवाय जाल्या काय? ट्री कटींग भितर जावंक ना न्हू ते. निश्चित सांगता तुमी? ट्री कटींग जावंक ना भितर बुशीस कटींग जाले. हांगसरल्या लोकल्सांक आमी मेळ्ळे, लोकल्सांनी सांगले की तुमचेर खंय तरी दबाव आसूं शकता म्हणून तुमी थोडे झाडां दाखोवंक ना, सगळी बुश कटींग दाखयले. ना तशें कांय ना. दबाव ना तुमचेर कोण? ना तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.